सगळे जाणा जाताले की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे या भारत देशाचे केवळ दलितांचेच नाही, SC STचेच नाही, तर पुरा या भारतातल्या लोकांचे ते एक जाऊन असा संविधानान त्यांना अधिकार दिला, खास करून महिलांका अधिकार दिला, ते तुमका खबरच असतली। आज जे हिंदू कोड बिल ते त्यांना बाबासाहेबांच्या ज्यांना मंत्रिमंडळात बाबासाहेब आशिल्ले त्यांना ते फावो झाले ना, ते मान्य केले ना, पण त्याचे मागे धीरे धीरे हळूहळू सगळे आयले हे तुमका खबर। आणि आयज पुरुषाबरोबर महिलांका सुद्धा समान अधिकार असा, आणि फक्त केवळ आणि केवळ बाबासाहेब आंबेडकरांक लागून मेळ्ळा। आणि ताचे आम्ही आयज सगळेच SC ST ज्या लोकांचे त्या वेळार बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्माच्या वेळार कितले लोकांनी खालच्या लोकांनी हाल कष्ट काढले हे आपण जाणा जाता। त्यांना आज बाबासाहेब आंबेडकरांचो जन्मदिस पूर्ण भारतभर नाही तर जगात सुद्धा, इवन कॅनडा, अमेरिका, इंग्लंड या अशा अनेक देशांमध्ये मनयलो वयता। तर तुमका एक परबी देऊन हांव तुमका जास्त चढ न उलयता, हांगा तुझो बाबासाहेबांचो आमचो जो पुतळो हा बाबासाहेब आंबेडकरांचो 1991 घातिल्लो, बाबासाहेबाची जन्म शताब्दी सेंचुरी इयर। त्यांना आज पुन्हा एकदा आम्ही माननीय मंत्री आमचे आणि आमच्या दाबोली मतदारसंघाचे आमदार तांकां हे एक निवेदन दिता की बेगीतल्या बेगीन फुडले वर्ष येवच्या पयलीं पुतळ्याचे हे जावचे। ओके, आज 134 वर्सां भरता एनिवर्सरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जेणे आमकां घटना दिल्ली। आनी सगळ्यांक खबर आसा आज इतली आख्खे देशभर चर्चा चलता की आमी घटने प्रमाणे चलता काय ना। आनी पळोवपाक गेल्यार अल्टिमेटली कितले खेपे लोक कोर्टाक गेला सुद्दां गेला, आनी सगळे खेपे एक स्पश्ट जाला, हो सरकार नरेंद्र मोदी सरकार आनी बाकीचे घटने प्रमाणेच वयता। हांव आठवण दिता, हीच घटना जी आमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ली एक टायमा, म्हणजे ती एक तरे फ्रीडम ऑफ प्रेसूच हांव उलयतां, तुमी प्रेसवाले हांगा आसा, ती फ्रीडमूच काडून उडयल्ली एमर्जन्सी टायमा। एमर्जन्सी तेन्ना डिक्लेअर केले, कितें उलोवपा मेळनासलें। आज आमकां इतलें खबर आसपा जाय, आमचो एकूच देश आसा, हिंगा जाय तें उलोवपा मेळटा, जाय तें बरोवपा मेळटा, जाय तें दुसऱ्या एकदां एब्यूज सुद्दां करपा मेळटा। एका लोकशाही प्रमाणे आमचे चल्लेलें आसा। आज घोडी ते मातशें हिशपा भायर वयता आसतलें, पूण आमची घटना स्ट्रॉंग आसा। घटने प्रमाणे जेन्ना चलता तेन्ना कांय दुसरे कितले प्रेशर येयल्यार म्हणजे कांयच म्हणजे देशाचेर तेजो एफेक्ट पडपाक शक्यच ना। आनी तेका लागून आज आमचो देश सारको मजबूत आसा, आमी हे घटने प्रमाणे मुखार वयता तेन्ना। आतां प्रत्येक खेपे आमी हांगा हे फंक्शन करता आठवण करपाक एक व्हडले महान आमचे लिडर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हे भाशेन संस्कृती एकदां आनी आमची देशाची ओळख कोण लिडर आसले, केन्ना कितें संघर्श जालो, कितें फ्रीडम स्ट्रगल टायमाक कोणें लढाई केली, कितें केलें कांयच खबर आसना। तेका लागून ही फंक्शनाची गरज आसा एक म्हायती दिवपाक, आनी चड करून आमचे यंगर जनरेशनाक।